नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नाकेरी बेतलान मध्यानराती ब्लास्ट म्हणून बोवाळ. गन पावडर साठोवपी एका स्टोराक उजो लागिल्ल्यान गांवचो लोक काचाबूल. टेक्निकली खंय तो ब्लास्ट न्ही, उजो म्हूण कलेक्टर सांगता. मात लोक म्हणटा घरां हाल्ली. सुवातेर आमदार एल्टन, सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी मॅनेजमेंटाक जाप विचारली. पंचायतीन खंय परमिशन दिवंक नाशिल्ले. मॅनेजमेंट म्हणटा तांचे कडेन परमिशनां आसा. उजो नियंत्रणान, मात लोक चवकशी मागतात. रातीच्या सुमार 10:30 वरांचेर बेतूल नाकेरी हांगा एक स्फोट जालो. हो स्फोट इतलो भयानक आशिल्लो की सायडीची जी विशेके घरां आशिल्ली ती हादरली. एक मोठो आवाज जालो आनी सगळे लोक जागी जावन हांगा धांवट येयले. स्थानीक हांगा पंच येयल्लो, सरपंच येयल्लो आनी जेन्ना ते खंय ऑफिशियल्स येयल्ले, ते हे ऑपरेट करता, दारुगोळा साठा ऑपरेट करता, तेंकां लोकांनी जाब विचारलो की पंचायतीचें परमिशन नासतना हांवें कशें केलें. तेंचे मदीं कांय शाब्दीक चकमक जाली. Yes. If you have come to understand this problem, Yes. and if you had to know storing this thing, what the disaster would have, the magnitude of disaster you all would have done without a panchayat. I'm a panchayat member. She's a panchayat sarpanch. Okay. We are running the panchayat for last 3.5 years, almost 3 years. Okay. We haven't given permission. Now your file is just lying there. तेजे नंतर तिणे गांवचो जो आमदार आशिल्लो एल्टन तेका आपोवन हाडलो. The local MLA from here. Understand, sir. Tell me one thing, when the local body has not given you any permission, how come you are running the show? Sir, we have license from PESO. Okay. PESO gives us license only when those all local permissions have been granted. PESO stands for Petroleum and petroleum and explosive safety organization. Okay. So they have given you the permission. Permission to store So here. that means according to you don't require permission of the local body. The Local district authority. collect- we've taken the permission Permission from of the the district District collector has been taken. आणि ammunition आमगे गावात नाका. So the panchayat body has rejected it in 2023 आणि ओ हुई चलतालो 2019 आसून आम आमदार जाले 2022 आता 2-3 वस्ता हितून इन्क्वायरी करपाच्यो. वॉट इज द एक्चुअल तेमी स्टोरेज कितें आहलें, वॉट पावडर, वॉट सबस्टन्स वॉज स्टोर देर, आनी इफ दे हॅव द रिक्वायर्ड परमिशन्स. कित्याक आमकां लोकल बॉडीज इन द लोकल नाकेरी बेतूल पंचायत बॉडी विथ अस, सो तेम कांय दिलना, लोकल बॉडीन कांय दिलना. आतां बाकी कोण तांकां परमिशन दिलां ती इन्क्वायरी करची. जागो कोणाक गेलो, कोण तांकां परमिशन दिलें. आज जाल्यार 1.5 वर जावन गेला, तरी पूण अजून लोकांक थंय वचपा दिवना. फक्त एसपी गेल्ले आसात आनी सरकारी कांय मनीस गेल्ले आसात. The reason for the incident is yet to be identified. Tomorrow they are doing a thorough investigation, then only we'll get to know. But as of now, fire is under control. There is no fire, no spark, nothing. ना क्या हुआ है उधर हुआ क्या है, ब्लास्ट हुआ है क्या है? So whatever they have stored, it caught fire. That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire. हांगच्या लोकांनी अशी आमकां म्हायती दिल्या पयलीं स्थानीक लोकांनी की हांगची जी घरां आशिल्लीं तांकां क्रॅक येयल्ले आसात. माहिती काडपा लोक आमचे वाड्यार, इगोजे वाड्यार लोक बियोन ककड्या आतां घरां हाल्ल्या तशें लोक अजून आख्खीं घरां हाल्ले. हें कितें जालां, हें अशें जालां आयज जो धमक जालो तशें दुसरें हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा जावपाचें हें आमच्या लोकांनी हें षडयंत्र रचलां. हिंगा लोकांचे सरावंडींग आसा त्या लोकांचें कांयच पडलें ना. हांव नाकेरी बेतूल सरपंच. आमी न्ही तेंच्यांनी 2019 स्टार्ट केल्लें एज पर आवर रिकॉर्ड, आनी आमकां हें परमिशन मागपाक तेंच्यांनी फायल धाडलेली. सिन्स आमी आमचे बॉडी रिजेक्ट केली ती फायल, सरांनी आमकां परमिशन्स दिले, म्हणजे हें दिल्लें इन्स्ट्रक्शन नॉट टू गो फॉरवर्ड. आनी आमी इन्क्वायरी केली हें कितें चलता, कात चलता, चालू आसा हें सगळें. बहुत व्हडलो जाल्लो व्हिडिओ सेपरेट जाताले, व्हिडिओ खूब भायर सरले आहाय, कितले येयले आसता येताले. सो तुमकां घरां कितें जालें जेन्ना हें जाता? बस उजो जालें न्हू, अख्खें पळप हें जालें, ऑरेंज जालें, फूल उजो पेट्टा. आनी कितें जाता कितें करून सांगता, एक्चुअली सांग न्हू रे बाई, सगळें हें जालें म्हणून, उजो जालो म्हणून. त्या टायमार तुमी घरां आसले, भिवून भायर सरले? भिवून भायर सरले, आवाज येता की आमी भायर सरले. आनी पयल्यार कितें कांय कळना, कितें जाता म्हणून कळना, अख्खें हें जालां. आनी ते भशेन थंय घरांनी बी कितें डॅमेज फाटल्यान पडटा? कोसळत आहा माती. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. पर्यटन खात्यान 23 शेकां बंद करपाचो आदेश दिला. तातूंतले 6 शेक खंय गोंया भायले चलताले. 2023-24च्या शेक धोरणाचें उल्लंघन केल्ल्यान 110 शेकवाल्यांक कारणां दाखय नोटीशी काडल्यात. 54 नोटीशींचेर प्रक्रिया करून 31 नोटीशी डिस्पोज केल्यो. 23 जाणांनी नेम मोडिल्ल्यान कारवाय. मौल्या चेक पोस्टार वट्ट 1800 किल बीफ धरले. पुलिसांनी एका टेम्पोक दुबाव्या वयल्यान आडयल्ले आनी तपासणी करतानाच बीफ सापडले. ह्या प्रकरणात बेळगांवच्या एकल्याक अटक केला.
टेम्पो बेळगांवसान गोंयांत येतालो. प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. मडगांवां कथीत रेप केशीविशीं पुलिसांच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह. FIR करूंक पुलिसांनी 16 वरां काडली. आदोगाद जानकी शिकरेचो आरोप. चलयेच्या आंगार खंय जखम आशिल्ली. पुलिसेचे जाचाक निमाणे चली विटले. कॅरटेकराचें काम दिता म्हूण सांगून चलयेक हाडपी शबरीश मांद्रेकर म्हणटा ताका धरला. मुख्यमंत्री म्हणटा सुरवाती सावन चवकशी. मडगांवच्या कथीत बलात्काराच्या प्रकरणात पुलिसांनी FIR करपाक कळाव केल्ल्याचो आरोप. पुलीस खंय हाय कमांडाच्या वर्दीक राविल्ले. चलयेच्या आंगार खंय जखमो आशिल्ल्यो. So I asked the police and the NGO, why aren't you taking down the FIR? So they said, आम्ही घेताली न्ही मॅडम तेन्ना तुम्ही आयली. I said I reported this matter at 8:30 PM and that time when I asked this question was around 1 AM at night. I said, why does it take you so long to file an FIR, which is supposed to be the first information report? म्हाका सांगले गेले by this police की ना दोतोर is refusing to take police medical examination because he wants you to register a FIR first. I saw certain injuries on her, like on her breast, not anything else. There was some bite kind of thing. प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी शबरीश मांजरेकर म्हणटा ताका अटक केला. आपूण कॅरटेकराचे काम दिवपी कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण सांगून चलयेक खंय हाडिल्ले. फसवणूक केली, खोटी माहिती सांगिल्ल्याच्या गुन्यांवाखाला पुलिसांची कारवाय. चलयेन बलात्कार जाल्ल्याच्या आजून सांगूंक नाशिल्ल्यान ताचेर बलात्कार केल्ल्याची सेक्शनां लायिल्ली ना. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जातली. ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्या एंगलानूय खंय पुलीस तपास जातलो. चलयेन स्टेटमेंट बदलपा फाटले कारणूय सोदपाक लायला म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. एक गजाल जी विक्टीम आहा पळय न्ही रे, हांव तुका मुद्दाम सांगता म्हणजे विक्टीम रेप जावंक ना म्हणटा, बट तरी सुद्दां हांवें त्या केसीची थोरो इन्वेस्टिगेशन करपाक लायला. म्हणजे एखाद्या विक्टीम आपलो स्टेटमेंट जर मागीर बदलता आसत सुद्दां जाल्यार तेजेर एक्च्युअल कितें जालां, तेजेर रियलिटी कितें, हे सगळें फायंड आवट करपाक लायिल्लें आसा. कारण एखाद्याचेर म्हणजे इवन दो ह्युमन ट्रॅफिकिंगान कोण इनवॉल्व आसा काय कितें हें सुद्दां हांवें फायंड आवट करपाक लायला. A to Z ताजो रिपोर्ट जाता तिका बेगीन येतलो आनी वील पब्लीश. डिले कसलोच जावंक ना. FIR पळय कशा सांगता तुका हांव, ते स्वता जेन्ना रोखडोच NGO घेवन येता आनी आपल्याचेर रेपूच जावंक ना म्हणटा पळय न्हू, इट डिपेंड्स अपॉन विक्टीम आफ्टर ऑल. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे आनी साहिल मांद्रेकार. आगोंद दर्यावेळेवेल्या 67 वेवसायीक आस्थापनांक बंद करूंक कुलपा मारूंक अधिकाऱ्यांनी सुरवात केल्या. कासव सांबाळ झोनांक आशिल्ल्यान ही आस्थापनां 24 वरां भितर बंद करची म्हूण बुधवारा हायकोर्टान उपजिल्लोधिकाऱ्याक अर्द दिल्ली. ब्रेस्तारा दनपार सावन ही वेवसायीक आस्थापनां सील करपाक सुरवात केल्या. आगोंदेची दर्यावेळ कासव संवर्धना खातीर राखीव आशिल्ल्या ह्या पार्श्वभुमीचेर हायकोर्टान काल ऑर्डर दिल्ली आसा की हांगाची जी 67 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आशिल्ली, जे कमर्शियल बिजनेस करताले तेंचे ती स्ट्रक्चर्स बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा. आनी ती आदेश असो आसा की 24 वरां भितर ही सीज करची. त्या प्रमाणे काणकोणचे जे डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले मधू नार्वेकर हेणें आज हो मुवमेंट आसा दोंपारचो कॉमेन्स केल्लो आसा. कारण जेन्ना हो मुवमेंट कॉमेन्स केलो तेन्ना हांगचे जे दुकानकार आशिल्ले तेंचें अशें म्हणणें आसा की पयलींच हांगा ह्या वर्सा सिजन नाशिल्लो आनी तितून भितर ऐन गिरायक जावपाच्या वेळार हे ऑर्डर दिल्यान तेंचे भितर नाराजी व्यक्त जाल्ली आसा. तशेंच तेंचें अशें म्हणणें आसा की कांय जी स्ट्रक्चर्स आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टी भितर आसा. आनी दुसरी म्हळ्यार कासव जो जे ब्रिडींग जाता कासवाचें थंयच्यान 1 किलोमिटर ते 1.25 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. हें हितून भितर कितें राजकारण आसा अशी तेंची म्हणणें आसा. The court has given the wrong decision to the locals. They didn't check the proper survey number by the all chemist, and they're making the false allegation on the people of Agonda. Kindly noted that the CM please take the necessary action on these matters as soon as possible. Are you running the commercial activities over here? If we are running the commercial activities, we are paying all the licenses to the government, fees and everything we are paying here. Please kindly notate the CM of these matters. ही मुवमेंट सिजींग प्रोसेस जो आसा हो चालू केल्लो आसा आनी आज सांज जाल्या तरी चालू आसा. हो फाल्यां मेरेन चलतलो अशें आमकां इन्फॉर्मेशन काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर यांनी दिल्लें आसा. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. मायनिंगा विशीं CAG रिपोर्टांतल्या ताशेऱ्याचो अभ्यास करूंक विधानसभेच्या पब्लीक अकावंट समितीन आज 3 मायनिंग डंपाची पळोवणी केली.
चेअरमॅन एल्टन डिकोस्ता, आमदार गणेश गांवकर, विरेश बोरकर आनी उल्हास सुयेकर इन्स्पेक्शनाक आशिल्ले. खासा टीम करून ग्रेडा विशीं अभ्यास जातलो म्हूण एल्टन सांगता. मायनिंगा विशीं सीएजी रिपोर्टांतल्या ताशेऱ्यांचो अभ्यास करूंक विधानसभेच्या पब्लीक अकाउंट समितीन आज 3 मायनिंग डंपांची पळोवणी केली. तिनूय डंप दक्षिणेतले. जे सीएजीचे जे पॉइंट विशय आसले रिगार्डिंग मायनिंग सगळ्यांक आमी एक इन्स्पेक्शन केलें 3 मायन्स. देर आर 2 एस्पेक्ट्स वॉट वी हॅव टू लूक इनटू. वन इज द क्वांटम ऑफ मायन्स एंड द ग्रेड. सो हे आमी चोवपाक आनी ते रिपोर्ट जे सीएजी देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच हॅव बीन नोटेड बाय द सीएजी. सो हे पॉइंट्सांक घेवन आमी आज इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी आतां तेजे आनी ग्रेडाचे आनी बाकीचे वस्तू आहाय त्यो वी वील सेट अ टीम आनी एक टिमान घेवन आनी आमी ते स्पेशल तेजेर विचार करून केन्ना करपाक तें सेकंड इन्स्पेक्शन दवरलें. सायट विजिटाचेर आमी ऑलरेडी जे आमचे मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें कितें जाय इनपुट्स जाय ते मागिल्ले आसा. तांकां सांगलेलें आसा की फुडें बसून आमकां बाकीच्या एरियान हें जाल्लें जाय. आनी मेन म्हणजे कितें आसा आयज तुमी पळयता आसतलो मायन एक व्हडलो सब्जेक्ट आनी व्हडलो डिपार्टमेंट आसा आनी तेजेर कितलेशे लोक जे आसा ते अवलंबून आसले आनी खंय ना खंय मायन बंद जाल्ल्या कारणान ते खंय ना खंय तेंची जी कामां जावं धंदे हे बंद पडले. पब्लीक अकाउंट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आमचे एल्टन जे केपेचे आमदार चेअरमॅन आहा कमिटीचे त्या कमिटीचेर हांवूय आसा, ते उल्हास सुयेकर आमदार आसा, विरेश बोरकर बाब आसा आनी आमची जेनिफर मोन्सेरात आसलेले तेवूय आत्तां गेले थंय. आमी एक विजीट केली इन्स्पेक्शनाक डम्प्स पळोवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धामशे 70 एका घराचेर फणसाचें झाड कोसळ्ळें. हे घडणुकेन 1.5 वर्साच्या चल्याच्या पांयाक दुखापत जाल्या. झाड कोसळिल्ल्यान घराचे सुमार 75,000 रुपयाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अनमास. मुंबई गोवा हायवे चौपदरीकरणाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत तडीक लागता म्हूण केंद्रीय हायवे आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची राज्यसभेक जाप. 463 किलोमिटराचो हायवे खंय पुराय जाला. रस्त्याक सुमार 19,000 कोटी मोडल्यात. मात हायवेचे गोंयांतले काम पळयल्यार खर्चाचेर आनी कामाच्या क्वॉलिटीचेर प्रस्नचिन्ह. खासा रिपोर्ट. फाटली 14 वर्सां राष्ट्रीय महामार्ग 66 काम चल्ला. मुंबय आनी गोंय हायवे चौपदरीकरणाचें काम 19 डिसेंबर 2011 सुरू जाल्लें. सुमार 14 टप्प्यांनी हे काम चल्लें. आतां चौपदरीकरणाचें काम निमण्या पावंड्यार पावलां म्हूण म्हायती मेळटा. 463 किलोमिटराचो रस्तो खंय पुराय जाला. उरिल्लो 24 किलोमिटराचो रस्तो फुडल्या 6 म्हयन्यांत पुराय करता म्हूण केंद्रीय हायवे आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरीची खासदार तानावडेन विचारिल्ल्या प्रस्नाक राज्यसभेंत लेखी जाप. भूसंपादन प्रक्रिये खातीर खंय कळाव जालो. मजगतीं आतां मेरेन रस्त्याक सुमार 19,000 कोटी मोडल्या म्हूण म्हायती मेळटा. रस्त्याक कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. मात रस्त्याचे गोंय हद्दींतले म्हळ्यार पत्रादेवी ते पर्वरी मेरेनच्या रस्त्याचे बाबत काम म्हूण लोक उलयतात. रस्त्याची लेवल सारकी ना म्हूण जायते फावट लोकांनी प्रस्न मांडिल्ले. पेडे जंक्शन, धारगळे आनी हेर कांय कडेन फ्लायओव्हर ना म्हूण बोवाळ लेगीत जाता. मालपे बाबत कामाक लागून पालसाण कोसळिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. संबंदीत राज्य सरकारा वांगडा उलोवन ह्या सगळ्या प्रस्नांची तड लायली म्हूण लेखी जाप. मजगतीं हे सगळे प्रस्न आनी कामाचो दर्जो पळयत जाल्यार मोडिल्ल्या पयशांचेर प्रस्नचिन्ह तयार जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मगोचो आमदार जी तारोलकार बीजेपीन गेलो तरी मांद्रे मतदारसंघात मगोचो उमेदवार वेचून येतलो. मांद्रेचे मगो फुडारी मिडिया मुखार 2027 मांद्र्या बीजेपीचो उमेदवार वेचून येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो निषेध. मगोचो आमदार मंत्री सुदीन म्हणटा मांद्रे मगोचो पारंपारीक मतदारसंघ. पक्ष सोडिल्ले परत वेचून येनात. 2027चे वेंचणुकेक उण्यांत उणी 2 वर्सां आसात. मात गोंयांत पक्ष आपापल्यो हालचाली करपाक लागल्यात. 2027 मांद्रे भाजपचो उमेदवार वेचून येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधान केल्लें. मांद्रे मतदारसंघ आमचो आसा तरी दावो भारतीय जनता पार्टीचे कमळ मांद्र्यांतल्यान फुलतले म्हणजे फुलतले. मजगतीं मोगोचो आमदार जी तारोलकर भाजपात गेलो तरी मांद्रे मतदारसंघात मोगोचो उमेदवार वेचून येतलो. मांद्रेचे मोगो फुडारी मिडिया मुखार. आता माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे कोणीय खंय वचूंक शकतात. कारण एकाच फावटीत काँग्रेसचे 8 आमदार फुटून बीजेपीत गेले. बीजेपीत गेले. सत्ता आसा थंय खंय तरी कोणाक दिसता. पण जी तारोलकरांचे अशें प्रपोजल आमच्या कडेन अजून तरी येवंक ना की बाबा आपूण 6 म्हयने आदीं वयतलो का आपूण ह्या पक्षान लढचो ना. जो पर्यंत तो आमदार आमच्या कडेन येता तो पर्यंत आमी ताका आमचोच म्हणटले न्हय.
जर तो निवडून तो जर गेलो जाल्यार पक्ष आपल्या पक्षाच्या चिन्हार आमी दुसरो उमेदवार उबे करतले म्हणजे विचार करतले दुसऱ्या उमेदवारीचो, पण आम्ही आमची जागा सोडचे ना. पण त्याच्यानंतर जर बघितलं गेलो तर प्रत्येक वेळी समाजला भरघोस मतांनी एमजीची सीट आहे निवडून दिली ह्या पेडणे मतदारसंघात. आणि आज जर बघायला कालची जी आम्ही जरी पराभूत झालो गेल्या निवडणुकीत तरी जवळजवळ 8-10 हजार मतं आम्ही त्यावेळी सह घेतलेली असत. तेव्हा युती प्रश्न यांच्यानी आताच काय तर सांगूचा की युती भाव पुढे जातली काय ना ती. मोगोचो आमदार आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा मांद्रे हो खंय तांचो पारंपारीक मतदारसंघ, पक्ष सोडिल्लो खंय परत येवंक ना. मांद्रे हो पारंपारीक मोगो पक्षाचो सीट. सो खूप म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आयलो, त्यानंतर रमाकांत खराब जेन्ना मोगो सोडलो तेन्ना तो गेलो. मजगती आता जीत कोणचो आणि जीत कोणाची हे 2027 पळोवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. ई स्टॅम्पिंगाची सुविधेक लागून स्टॅम्प ड्युटी भरप चड सोपी, सुरक्षीत आणि पारदर्शक जातली. मुख्यमंत्री उलयला. मुख्यमंत्री आणि येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरातान ब्रेस्तारा ई स्टॅम्पिंग लॉन्च केले. 9,999 रुपया वयल्या स्टॅम्प ड्युटीचेर 1 एप्रिला सावन ई स्टॅम्पिंग सक्ती. आयचे ई स्टॅम्पिंग जे लॉन्च केले पयलीं ताजेर इट इज एन सिग्निफिकंट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नायझिंग ऑफ द गव्हर्नन्स अँड पब्लीक सर्व्हिस डिलिव्हरी इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता दिस इज अ हिस्टॉरीक मायलस्टोन इन द जर्नी टुवर्ड्स द डिजिटली एम्पावर्ड, एफिशियंट आणि ट्रान्सपरन्सी सिस्टम इन द स्टॅम्प ड्युटी सिस्टम. हातूंत करून फक्त 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॅम्प ड्युटी पेमेंट जातलो, सिमलेस अँड पेपरलेस ट्रान्झॅक्शन जातले, इमिडिएट व्हेरिफिकेशन अँड डिजिटल रेकॉर्ड जातले, एलिमिनेशन ऑफ द फ्रॉड्युलंट प्रॅक्टिसीस जातल्यो अँड एक्झॅक्ट स्टॅम्प ड्युटी पेमेंट which is prevailing to the revenue loss जातलो. Okay, this is a good governance, technological advancement, public convenience. हाज्या खातीर आमकां फायदो जातलो. हांव म्हजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मिस्टर मोन्सेरात आनी तेजे एंटायर टीम अलॉंग विथ द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आनी त्याच बरोबर तांचे जे आहा पळय न्ही सेंट्रल रिकॉर्ड किपींग एजन्सी CRA ह्या दोनूय एजन्सीज आनी म्हजे डिपार्टमेंट हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी गोंयांत खूब दीस पेंडींग आशिल्लें ई स्टॅम्पिंग हें आमी लॉन्च केलें आनी इट वील बी द मॅक्झिमम बेनिफिट्स जे आसा पळय न्ही ते सगळ्या लोकांक जातले. हय, जे एट प्रेझेंट वेंडर्स कोण आसा स्टॅम्प पेपर विकता तांकां सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतले. ऑलरेडी आयच्यानूच सुरवात केली म्हणून तर आमी ताका आज ताका आमी ई स्टॅम्पिंग फॅसिलिटीज कशी जाता पळय न्ही तांकां ट्रेन केल्ले आसा. गोंयच्या गांवागांवांनी पारंपारीक शिगम्याच्यो वेगवेगळ्यो तरा, खाशेल्यो प्रथा, परंपरा आसात. अशीच एक प्रथा म्हळ्यार काणकोणा मल्लिकार्जुन देवस्थाना आवाठांत जावपी शिशारांनी. एक वर्स विरमेळो जाता जाल्यार दुसऱ्या वर्सा शिशारांनी अशी हांगची प्रथा. शिशारांनी 3 गड्यांक न्हिदोवन तांचे तकलेची रान्न करून रांदतात. शिशारांनी उपरांत अवताराक देवाची तरंगा हात लायन आसतना उबे उरतात. आज फाल्गून वद्य षष्टी आणि आज आमची शिगम्याची जात्रा. श्री मल्लिकार्जुन देव काणकोण श्रीस्थळ हे एक मोठे जागृत देवस्थान. ह्या देवस्थानाच्या अंडर पूर्ण काणकोणचो भाग तसोच कर्नाटकाचो कितलोसोच भाग हो ह्या देवाच्या अधिपत्या खाली येता. आज हे काणकोण भागांतले देवाचे सगळे महाजन तशेंच कर्नाटका भागांतले कुळावी हांगाचे ग्रामस्थ आणि सगळे भक्तजन हांगा खूब मोठ्या संख्येन जमलेले आसात. कारण आज आमची शिगम्याची जात्रा जाता, ताका आमी षष्टीची जात्रा म्हणटात किंवा शिशारांनी म्हणटात. आज पर्यंत आमच्या पुर्वजांनी ज्यो प्रथा पाळ्ळ्यो, पुर्वजांनी जी पथ्यां पाळ्ळीं, पुर्वजांनी ज्या श्रद्धेन आणि भक्तीन हे उत्सव मनयले, ती श्रद्धा आमी सांबाळून दवरली आसा आणि हाजे फुडें आमी ती दवरपाचो प्रयत्न करतले. आणि देवाची जी शक्ती आसा ती आमकां मूर्त स्वरुपान आमकां आशिर्वाद रुपान आमच्या सगळ्या लोकांक मेळून सगळ्या लोकांचें कल्याण जावपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.